कॉमस्कोर नुसार आता isakal.com आहे देशातील नंबर 1 ची मराठी न्यूज वेबसाईट। प्रत्येक अपडेटसाठी isakal.com ला नक्की भेट द्या। दिवचलच्या बाजारात वेगवेगळ्या सुवातींचेर बसून बायला मेळून 50 परस चढ थळावे विक्रेते आपलो धंदो करतात। मात ह्या विक्रेत्या सामकार जाग्याची समस्या आसा। गणपती पूजन माटवात बसले तर गिरायक येना आणि भायर वताक बसले तर हेर दुकानदार सत्री लावपाक दिनात असे विक्रेते सांगतात। आम्ही धंदो कसो करचो असो प्रश्न या विक्रेत्यांनी उपरासला। देखून बाजारात बसपाक आमकां कायमचो जागो दियात अशी मागणी थळाव्या विक्रेत्यांनी दिवचल पालिकेकडेन केल्या। घेवपाचो आनी आमकां बसोंक खंयचोय जागो एक दिवपाचो सगळ्या लोकांक। खंय आडे कडेन कोणाक बसोंक दिवंक जायना, फक्त एक भाजीकारान जागो खंयचोय आमकां दिवपाचो। आमकां येयल्ल्या दिसा तेंची हांगा बसूं नाका थंय बसूं नाका आनी खंय बसचें तेंच्यांनी समजून म्युनिसिपालिटीन आमकां खंय तरी जागो दिवचो। सगळीं आमी एकी कडेन बसतलीं हय। आतां सत्र्यो लावं नाका म्हणटा ती आमकां, तर तुका सोपाणार बस म्हणटा, सोपाणार ते सत्र्यो लावंक दिना आमकां, आमी खंय बसपाची? गाडी आयल्या तेंची सगळी लागता गाडयांक, आमी सगळी लायना जाल्यार आमची भाजी सगळी करपाक तेन्ना आमी खंय बसपाची भाजी? आमची सगळी वाट लागता भाजी। म्हणजे भितर बसलेला गिरायक जाता, भितर बसले हांगा गिरायक जायना आमकां। आतां कांयच गिरायक करूंक हांगा बसला हांव कळ्ळें। सकाळी थंयसर 200 रुपया जोडले हांगा कांयच ना करूंक आतां। सवाद लागता, सत्री लावंक दिना, आतां कितें करपाचें? भाजी पळय कालच्या उतर आमी सगळी भायर उडयली। ह्या उतर आमी भाजीच घेवंक ना, आमकां बसोंकूच जागो ना जाल्यार खंय कितें करतलीं? म्हणजे राजाराम झालं म्हणून हांगा नाल घेवन भायर बसता म्हटल्यार सत्री लावपाक दिना। जर नाल घेवन भायर बसल्यार सत्री लावन नाल फुटता। पयलीं नाल महाग जाले आनी गिरायक सारकें येना, हांगा फक्त भाजी गिरायक येयना। आनी वाटे कडेन कितें आमकां खंय तरी सुवात दिया ते नाल कशें घेवन बसले भाजी मेळी जाय तर भायल्यान लोक गिरायक वयता रस्त्यार येयना गिरायक। तेन्ना तेंचे कडेन गेल्ले आमी रिक्वेस्ट करपाक आमचे कडेन तुमी बसा म्हणटा पूण तुमी सत्री लावं नाका। सत्री लावंक नासल्यार आमचो माल पिड्ड्यार जाता न्हू, वताक कशें बसतले आमी? आनी भितर भायर गिरायक येता, भायल्या भायर गिरायक वयता आनी सरळ वयता रस्त्यार, भितर येवपाक पळयना। तर तेंचे सगळ्यांक रस्त्यार आहा तेंकां भितर पळोवपाचें कितें तेंकां सगळ्यांक गिरायक आसता। शिवे कडेन उलयात तुमी हांगा, तोच तुमचो प्रॉब्लेम उतरतलो म्हणटात। आपूण तेणी सांगला पळय तितलें आपूण काम केलें म्हणटा, तुमकां वयर बसयल्या काय हांगा गिरायक येना, गाडयो लायल्या पूण गिरायक येना न्हू, कितें करपाचें आमी? बुधवारचे आता सत्र्यो लावपाक दितात बाकीचे ना, सत्र्यो लावं नाका म्हणटा मग वताक रावल्यार हांगा कितें जातलें? तुमीच सांगा आमकां। आमी वताक रावंक शकना न्हू। आतां शिवे कडेन गेल्यार शिव ना, कितें भायर सरता? तुमची मागणी कितें आसा? मागणी आमची अशी आहा की सत्र्यो आमकां लावपाक दिवंक जाय आनी आमी मातशी फुडें आमकां मातशें आमी सदी बसता पळय त्या जाग्यार आमकां बसूंक जाय, बुधवारची देता न्हू। गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान रिपोर्टर तुकाराम सावंत।